नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. बिहारांतले विरोधी पक्ष फुडारी तेजस्वी यादव हांचो एपिक क्रमांक आनी मतदार वळेरींतल्यान आपलें नांव काडिल्ल्याचो दावो केल्ल्या खातीर भाजपा म्हणयारे संबीत पात्रा हांणी खर टिका केल्या. मतदार वळेरी संबंदान तेजस्वी यादव दिशाभूल करतात आनी फटीचे दावे करतात असो आरोप संबीत पात्रा हांणी केला. तांचें नांव मतदार वळेरींतल्यान रद्द करूंक ना अशें वेंचणूक आयोग आनी पटनाच्या जिल्लोधिकाऱ्यान स्पश्ट केला अशें पात्रा हांणी सांगलें. तेजस्वी यादव जी ने कहा कि इस इलेक्टोरल रोल में जिसे कि चुनाव आयोग ने अभी जारी किया है, मेरा नाम नहीं है. नेता प्रतिपक्ष का ये ऐलान कि मैं इस बार बिहार की चुनाव में भाग इसलिए नहीं ले पाऊंगा क्योंकि चुनाव आयोग ने मेरा नाम इलेक्टोरल रोल से काट दिया है. सारे जनता के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने जो एपिक नंबर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो एपिक नंबर है RAB 2916-120. उसके बाद चुनाव आयोग ने और पटना के DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डॉक्टर त्यागराजन ने पूरे सच्चाई को सामने जस का तस रख दिया. उन्होंने कहा तेजस्वी यादव जी झूठ बोल रहे. तेजस्वी यादव जी का नाम और तेजस्वी यादव जी का एपिक नंबर मौजूद है. वेंचणूक आयोगान तेजस्वी यादव हांचे दावे भ्रमित करपी आसात अशें म्हळां. मतदार वळेरीचो मसुदो राजकीय पक्षांक दिला आनी हाचेर आक्षेप सादर करपाक 1 म्हयन्याचो वेळ थारोवन दिल्लो. तेजस्वी यादव हांणी 2020 वर्सा उमेदवारी अर्जा वांगडा सादर केल्ल्या सोपूतपत्रांत आपलो एपिक क्रमांक RAB 0456228 असो दिल्लो आनी तोच क्रमांक 1 ऑगस्टाक प्रकाशीत केल्ल्या मतदार वळेरेंत तांच्या नांवा वांगडा नोंद आसा. मात तेजस्वी यादव हांणी पत्रकार परिशदेंत RAB 2916-120 हो आपलो एपिक क्रमांक आसा म्हूण सांगिल्लो. मात हो क्रमांक मतदार वळेरेंत खंयच नोंद ना अशें वेंचणूक आयोगान फॅक्ट चॅकात स्पश्ट केला. मतदार वळेरींतल्यान आपलें नांव काडून उडयल्ल्याचो तेजस्वी यादव हांचो दावो फटीचो आसा अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केला. इतले मजगतीं 2024 वर्साच्या लोकसभा वेंचणुकेंत गडबड केल्ल्याचो काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांचो दावो फटीचो आसा म्हणून हो दावो वेंचणूक आयोगान भायर आयला. राहुल गांधी हांचें वक्तव्य दिशाभूल करपी आनी भ्रामक आसा अशें वेंचणूक आयोगान फॅक्ट चॅकात म्हळां. 2024 वर्साच्या वेंचणुके खातीर मतदार वळेरी करपाच्या प्रक्रिये वेळार वळेरीचो मसुदो आनी निमणी वळेरी काँग्रेसी सयत सगळ्या राजकीय पक्षांक दिल्ली आनी रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल एक्टाच्या तजविजे प्रमाण अपील करप शक्य आशिल्लें. मात काँग्रेसीन खंयच्याय राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशात अपील दाखल करूंक ना अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केला. राहुल गांधी हांणी वेंचणूक आयोग आनी वेंचणूक प्रक्रियेचेर निराधार आरोप केल्यात आनी वेंचणूक यंत्रणेचेर अनुचित दबाव घालप आनी देशभरांतल्या लाखांनी मेहनती वेंचणूक अधिकाऱ्यांक धमकावप हो ह्या फाटलो हेत आशिल्ल्याचें वेंचणूक आयोगान सांगलें. 12 जून 2025 दिसा भासाभास करपा खातीर राहुल गांधी हांकां आयोगान आमंत्रण दिल्लें पूण अजून मेरेन राहुल गांधी हांचे कडल्यान कसलीच प्रतिक्रिया येवंक ना अशें वेंचणूक आयोगान स्पश्ट केलां. रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज गुजरातांतल्या भावनगरांत वेगवेगळ्या नव्या रेल्वे गाडयांक बावटो दाखोवन शुभारंभ केला. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश आनी उत्तर प्रदेश हांच्या मदली रेल्वे जोडणी सुदारपा खातीर ह्या सुविधे वरवीं मजत जातली. रेल्वे मंत्र्यांनी भावनगर आनी अयोध्या छावणी हांच्या मदल्या सप्तकी रेल्वे गाडयेक 5वो बावटो दाखयलो. ही ट्रेन प्रत्येक सोमारा चलतली. ह्या रेल्वे जोडणेक लागून आपूण सगळ्या नागरीक आनी यात्रेकरूंचे अभिनंदन करता अशें रेल्वे मंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगला. बहुत ही गौरव की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े विजन के साथ रेलवे में एक बड़ा परिवर्तन हो रहा है. नई पटरियां बन रही है, नई तरह की ट्रेन्स आ रही हैं. ट्रेन को साफ रखना, स्टेशन को साफ रखना, नए स्टेशन बनाना, कई तरह के काम हाथ में लिए गए हैं. और आज बहुत खुशी की बात है कि भावनगर से अयोध्या धाम को जोड़ने वाली नई ट्रेन आज चालू हुई है. मैं सभी भावनगर के निवासियों को और रास्ते में पड़ने वाले सभी
स्टेशनों पे और बड़े शहरों में रहने वाले सभी साथियों का आज अभिनंदन करता हूं। इसी तरह से आज मध्य प्रदेश में 2 गाड़ियां रवाना हुई है, एक रीवा से पुणे और दूसरी जबलपुर से रायपुर। वहां पर भी हमारे सभी यात्रियों को और सभी साथियों को, सभी नागरिकों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। आयज सावन देशभरात हर घर तिरंगा अभियानाची सुरवात जाल्या। 3 पावड्यार चलपी हे अभियान अंदू 3ऱ्या वर्सा लेगीत भव्य तयारेनिशी आयोजित जातले। 15 ऑगस्ट मेरेन चलपी ह्या अभियाना खाला सुरवेक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तिरंग्याक आकार दिवपी शिल्पकारांची याद काडल्या आनी लोकांक सेल्फी अपलोड करपाचे आवाहन केलां। हर घर तिरंगा अभियाना खाला देशभरात सरकारी भवनां आणि हेर संस्थांनी तिरंगो हुबयतले। तशेंच तिरंगा मेला आणि भव्य तिरंगा संगीत कॉन्सर्टचे लेगीत आयोजन जातले। ह्या अभियानाचो पयलो पावडो 2 ते 4 ऑगस्ट मेरेन, दुसरो पावडो 9 ते 12 ऑगस्ट मेरेन आणि तिसरो पावडो 13 ते 15 ऑगस्ट मजगती आयोजित जातलो। वर्सुकी अमरनाथ यात्रा आयज सावन स्थगीत केल्या। 9 ऑगस्टाक ह्या यात्रेचो समारोप जावपाचो आशिल्लो। सुमार 1 सप्तक आदींच ही यात्रा स्थगीत केल्या। इबाडिल्ले हवामान आणि यात्रा मार्गाच्या इबाडिल्ले स्थितीक लागून ही यात्रा सप्तकभर आदींच स्थगीत केल्ल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगला। 3 दीस आदीं उटंगराच्या पावसाक लागून ही यात्रा तात्पुरती स्थगीत केल्ली। त्या उपरांत बालताल आणि पहलगाम हे मार्ग असुरक्षीत आशिल्ल्यान आणि ह्या मार्गांची बेगोबेग दुरुस्तीची गरज आशिल्ल्यान ह्या दोनूय मार्गांचेर यात्रा परतून सुरू जावची ना अशी काल घोषणा केल्ली। 31 दीस चलिल्ल्या ह्या यात्रेत 4,14,311 भाविकांनी बाबा अमरनाथाचे दर्शन घेतले। उत्तर प्रदेशात गोंडात आयज सकाळी जाल्ल्या रस्तो अपघातात उणेच 11 लोकांक मरण आयला। 15 भाविकांक पृथ्वीनाथ देवळात घेवन वचपी बोलेरो गाडी नियंत्रणा भायर गेली आणि शरयू कालव्यावेल्या पुलावेल्यान कालव्यात पडली अशी माहिती पुलिसांनी दिल्या। कालव्यातल्यान 11 जाणांच्यो कुडी काडल्यात जाल्यार 15 जाणांक सुरक्षीतपणान भायर काडल्यात। गोंडाची पुलिस अधीक्षक विनीत जयसवाल हांणी ह्या विशीं माहिती दिली। थोक क्षेत्र के रहरा गांव में एक नहर जा रही है जिसपे एक पुलिया है। पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर नहर में पलट गई है जिसमें कई लोग सवार थे। इस सूचना पर तत्काल जो स्थानीय ग्रामीण हैं एवं पुलिस द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें से 4 लोगों को, ड्राइवर समेत, जिसमें 2 बालक और एक और बालिका है, 4 लोगों को जीवित सुरक्षित बचा लिया गया तथा 11 शव पुलिस द्वारा जो है निकाले गए हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और इन चारों जो इसमें से सुरक्षित निकाले गए हैं उनको प्राथमिक उपचार हेतु CSC इटिया थोक भिजवाया गया है और जो 11 लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके शव के पंचायतनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया है। घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से तत्काल सभी उच्चाधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य हेतु निर्देशित किया गया है। जो मेडिकल सुविधाएं हैं CMO के माध्यम से तत्काल उनको मुहैया कराने के लिए सबको निर्देशित कर मौके पर भेजा गया है और उनको उचित सहायता राशि प्रदान करने की भी घोषणा की गई है। इतले मजगती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या अपघातात मरण आयिल्ल्या लोकां खातीर दुख उक्तायला। मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय मजत निधींतल्यान 2-2 लाख रुपया सानुग्रह मजत दितले जाल्यार जखमी जाल्ल्यांक 50-50 हजार रुपयांची मजत प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केल्या। भारत आणि इंग्लंडामदी चलतल्या 5व्या आणि निमण्या कस लावपी क्रिकेट खेळाचो आयज चौथो दीस। इंग्लंड ह्या माळेत 2-1 अशा फरकान आघाडेर आसा। आयची मॅच जिखून ही माळ बरोबरीन दवरपाची भारताक संद आसा। इंग्लंडान आपलो दुसरो डाव कालच्या 1 गडो वगडावन 50 धांवड्यावेल्यान सुरू केला। भारतान तांच्या मुखार 374 धांवड्यांची मोख दवरल्या। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।